जो CCPचो आणि त्यांचे CCP वर्कर्स युनियनाचो जो इश्यू आसा पेमेंटाचो वेज रायज आणि त्याच बरोबर एक कंडिशन आसले आमी घातलेले जो पर्यंत डिसेंबरान केल्लो जो आमचो स्ट्रायक आसा लिगलचो स्ट्रायक आसा जस्टिफायड स्ट्रायक आसा तेचो इश्यू जो पर्यंत सुटावो जायना आणि आमकां 8 दिसाचे स्ट्रायकींग पिरियडाचे जे आमची अर्न सॅलरी जी आसा जो पर्यंत ती आमकां मेळना तो पर्यंत आमचे नेगोशिएशन फुडें वचचें ना आणि इश्यू जरी सेटल जाले बाकीचे डिमांड जरी सेटल जाले जाल्यार अनलेस एंड अंटील दीस डिमांड ऑफ 8 days सॅलरी इज सेटल हो प्रश्न आसा तो तसो चालूच उरतलो पण तेका लागून कितें केलें की मागीर अशें थारलें की कमिशनरान सांगलेलें की आपणाक लिगल ओपिनियन जाय म्हणून ऑर आय वॉन्ट समथींग इन रायटींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट एटलिस्ट म्हळ्यार त्या टायमार हांवें कितें केलें एज अ युनियन म्हटल्यार आय शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी की हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान तें ओपिनियन हाडटा जर तो घेवनच बसलो जाल्यार एक्चुअली ते वॉज नॉट रिक्वायर्ड आनी त्या प्रमाणे हांवें एक लेटर केल्लें गव्हर्मेंटाक CC कॉपी मार्क केल्ली लेबर कमिशनाक आणि संजीत रॉड्रिक्स जो आसा कमिशनर ऑफ CCP तेणी एक लेटर केल्लें आणि त्या प्रमाणे 15 दिसांनी हे जे आसा न्ही ओपिनियन येयल्लेलें आसा आतां जवळ जवळ 15 दिसांनी आमकां म्हणजे कामगारांसाठी एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे दीस इज द लिगल ओपिनियन ह्या लिगल ओपिनियनान पयल्या पॅरेग्राफान सांगलेलें आसा की कमिशनान लेटर केला त्या प्रमाणे काय तेची रिप्लाय धाडटा म्हणून आणि दुसऱ्या पॅरेग्राफान सांगलेलें आसा की हे जे ओपिनियन आसा ते नॉर्मली लेबर कोर्ट किंवा इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलान आसा पळय ते ओपिनियन तेंच्यांनी घेवपाक जाय पण हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे वेरियस गायडलायन्स आसा आणि त्या गायडलायन्सा प्रमाणे कांय प्रोपोजल्स इवॉल्व जाल्ले आसा कितें आसा एक म्हयनो समज जर स्ट्रायक केलो आणि त्याची समज जर सॅलरी मेळना जाल्यार तेंच्याच पगारांतलो एडवान्स म्हणून तांकां दिवपाक जाय आणि जो एडवान्स तांकां जो दिता पळय तो 20 इन्स्टॉलमेंटांनी तेंचेर बर्डन न दिता तो कवर करपाक जाय म्हणजे हियर इन दीस केस वर्कमॅन डोंट गेट दीस वेजीस बट जर तांकां एडवान्स दितात आणि तांकां एक रिलीफ दिली वता तांकां म्हणजे उपाशी उरूंक जायना बी म्हणून आणि ते एडवान्स दिल्ले आसा 20 इन्स्टॉलमेंटांनी कवर करप अशें एक सजेशन आसता आणि 7वो जो आसा न्ही इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट द पेमेंट ऑफ अ स्ट्रायक वेजीस subject to the condition that the corporation is compensated by the working overtime म्हणजे कितें आसा कामगारांनी ओव्हरटायम करून OT करून जर महानगरपालिकेक समज जर नुकसान भरपाई समज जर दिली जाल्यार तांकां एंटर स्ट्रायकींग पिरियड जो आसा पळय तेची वेजीस आसा ते मेळपाक जाय अँड फॉर्च्युनेटली द ओपिनियन वीच हॅज कम इज इन अ फेवर ऑफ अ युनियन कॉर्पोरेशना कडेन हांव आतां एप्रोच करतलो की ताबडतोब दीस न्ही आमचे जे नेगोशिएशन्स आसा फर्दर राउंड्स ऑफ दीस कलेक्टीव बार्गेनिंग आसा ते ताबडतोब तुमी घेया 8 दिसाचो इश्यू म्हाज्या दृश्टिकोनान एज पर द ओपिनियन आसा तो कामगारांच्या